नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय चिकन करून दाखयतां। आमी हेका कोंबडेची सागोती म्हणटा। ही आमची गोंयची सागोती तुमकां कशी करपाची ती दाखयता। ताका लागून न्ही हे पळय तेल जाय, तांबडो मिरसांगेचो पिठो जाय, गरम मिरसांगेचो पिठो म्हणजे गरम पावडर मसाला, ही हळद, मीठ आनी भाजपा खातीर न्ही हे पळय सोय, ही एका नाल्लाची मोठ्या सोय आसा आनी इल्लीशी ओली कोथंबीर इतलीच घेतल्या, एक ल्हानसो टमॅटो आनी उबो चिरलेलो कांदो हो भाजपाचे आनी वाडपाचे। आनी आतां चिकन हे फ्राय करता आसतना हे पळय हो कांदो लागता आनी हे टमॅटो आनी हाचें न्ही हिरवें वांटण करतले आमी। तेका लागून लसूण, आलें, लसूण घेता ताचे अर्दे आलें घेया। हे हांवें पातळ स्लायसीस केल्या म्हणून तशें दिसता। 2 हिरवी मिरची, 2च कित्याक घेतल्या, ही तिखट आसता म्हणून। आनी ही ओली कोथंबीर, ओली कोथंबीर आसता ती चड घेतल्यार जाता। आनी आतां आमी करपाक लागुया। आतां हे पळय हांवें गॅशीर तोप दवरला। आतां तातूंत न्ही तेल घालुया। आतां हो पळय गॅशीर हांवें तोप दवरला आनी तातूंत न्ही तेल घातला। बरें असले 2 काशे घातले। आतां तातूंत न्ही कांदो घालुया। आनी कांदे बीन आसता पळय ते आपल्या आवडी प्रमाणेच घेवप। थोड्यांक चड कांदो घातलेले आवडना, थोड्यांक कमी कांदो लागता। पण एका चिकनाक एटलिस्ट तुमी न्हू धाकटे कांदे येदेशे आसता न्ही, धाकटे जर 4 तरी घेया अशे फ्राय करपाक। आनी मोठे आसा जर मोठे अशे आसा जर 2 पुरो। आतां हे बरे फ्राय करुया। आतां हो कांदो न्ही हो पळय बरो भाजलो पळयात, असो भाजूंक जाय तसो गुलाबी रंगाचेर येवपाक जाय बरो। आतां तातूंत न्ही टमॅटो घालुया। आनी कोणाक न्ही जर गोडूस कशें अशें बरें चिकन गोडूस जावपाक जाय कळ्ळें, तर टमॅटो आसता न्हू तो चड घालपाक जाय, मागीर ते बरें अशें गोडूस कशें जाता। आतां हे हांव झणझणीत तिखट कशें करतलें म्हणून मातसो टमॅटो कमी घातला आनी हांव कमी प्रमाणान 1 किलोचे करतलें म्हणून। आतां हे बरें जावनी फ्राय। आतां हे पळयात बरें जालें, टमॅटो बरो हे जालो सारको आनी कलर पळया बरो आयलो। आतां कितें करपाचें, हे वांटण वाटलां, तातूंत हिरवी मिरची, ओली कोथंबीर, लसूण, आलें आसा। आनी आयच्या चिकनान हांव न्ही हे घालचें ना, खडो मसालो घालचें ना। कित्याक घालचें ना, तर हो म्हाजो मसालो आसा पळयात तो ताज्जो आसा, फक्त 1 वीकूच जाला, म्हणजे आठवडोच जाला हेका म्हणून। आनी आतां तुमचो म्हयनो बीन मसाल्याक जालो तर तेन्ना मागीर खडो मसालो इल्लोसो उडोवंक जाय। आतां खडो मसालो कसो उडोवपाचो तो हांवें म्हाजे दुसरे रेसिपी चिकनाची केल्या पळय तातूंत दाखयला, ती तुमी पळया। ते चिकन म्हणजे तुमकां खडो मसालो कसो घालप तो कळटलो। आनी आतां हातूंत न्ही हे पळय ही पेस्ट घालुया सगळी केल्ली। हे बरें हे करपाचें। हे पळयात सारकें तेल सुटपाक लागलें न्ही, हे पळयात तेन्ना कितें करपाचें मागीर,
हळद घालपाची 1 चमचो. आणि चमचेत लाल तिखट आसा पळय मिरची पावडर तो घालपाचो. आमच्या मसाल्यान मिरची बीन व्यवस्थित आसा ताका लागून हांव मिरची पावडर बीन कमी घालता. आता ह्या मसाल्याक हे तेल सुटले आणि तेल बीन मातशें कमीच वापरूंक जाय. आता तातूंत चिकन घालुया पळय आणि बरें सारखे धवळुया. हे पळयात आता 1-2 मिनटां हे हांवें बरें धवळीत रावूंक जाय, नाजर न्ही सकयल लागता ते लागपाक दिवंक जायना, अशें धवळीत रावपाक जाय. आनी आतां तातूंत हे पळय इल्लेशें मीठ घालूंक जाय, म्हणजे चवी पुरते मागीर घालपाचें, पण आतां सद्या उकडटा आसतना घालपाचें. आनी हे आयदनानूच हांवें हे पळय उदक घातलें आनी हातूंत घातलें मिक्सराच्या. आतां तें धवळपाचें आनी 15 मिनटां दवरपाचें. 15 मिनटां जावं न्ही ताका. आतां हांवें गरम केल्या कायल आनी तातूंत न्ही तशेंच पळय हो 2 चमचे आतां सुमार काशे तेल घातला. 2 मातसो कमी आसा तो, आनीक मातशें जादा तेल ताजें कोणी घातल्यार जाता. आमी मातशें तेल कमीच घालता. आतां तातूंत न्ही तापलें न्ही तें, आतां तातूंत कांदो घालुया. आतां हे पळयात चिकन हे पळयात बरोबर शिजलें. हे पळयात कितलो कलर बरो आयलो पळया. अशें शिजूंक जाय तें. आतां हेका 20 मिनटां सारकी शिजलें आनी बारीक गॅसीर सारकी. पयलीं खतखतो मात येयलो, तेच्या उपरांत बारीक गॅस सारकी 20 मिनटां बरें शिजलें. आतां आमी मागीर वाटण घालतली तितूंत, तेन्ना मागीर आनीक 10 मिनटां शिजयतली, म्हणजे अर्दे वर सारकें जातलें. आतां हे धापून दवरुया आनी सोय आमची जाली ती दाखयता. ही पळयात ही बारीक गॅसीर आतां हिका तशीच 20 मिनटां जाली बारीक गॅसीर. हे पळय आनी आतां ही बरी जाली पळय, असो कलर येवपाक जाय. आतां कितें करुया, ही थंड जावनी मागीर हेजें वाटण करुया. आतां हे पळयात आतां हे वाटुया. हे पळय बरें निवले वय सोयी आनी तातूंत न्ही गरम मसालो घालुया. गरम मसालो आपल्या आवडी प्रमाणे घालप. आमी हळद घातल्या. आतां गरम मसालो एक नाल आसा 3 चमचे घालता. हो 1 घातलो, 2 घातलो, 3 घातलो, इल्ले कमी घातलो मातसो, 3 जाले सारके, हाफ आसले ते. आतां हे सारके 3 चमचे आसा आनी आतां हे वाटुया. आतां हे वाटण हे पळय वाटले आनी हे वाटण आसता पळय तें न्ही चडूय बारीक करपाक जायना, इतलें दवरूंक जाय. मोठेंय दवरूंक जायना आनी बारीकूय पीठ कशें करूंक जायना. अशें केलें की ना हे पळय हे पळय अशें दवरूंक जाय, बारीक रवळ कशें. तशें आसलें की ना हे वाटण चिकन टेस्टीक बरें येता. आनी स्लो गॅसीर भाजपाचें. 2 मेन सारके आसा तेचेर चिकन बरें जाता. आतां हे पळय हे चिकनान घालुया आनी आपल्याक पातळ जाय तशी ग्रेवी करपाची आनी तिका आतां खतखतो येवनी. हे पळया कड आतां पळय काय बरो वयर आयला. अशें चिकन जावंक जाय, टेस्टीकूय बरें लागता आनी म्हाजो मसालोय बरो आसा भितर सारको कडक. ताका लागून आमी हेका सागोती म्हणटा, कोंबडेची सागोती. आतां हेका खतखतो आयलो की मीठ घातलुया चवी प्रमाणे. आनी कोणाक तिखट जाय जर आनीक गरम मसालो घातल्यार जाता, आनी कोणाक हेच्याकूय लायट जाय तर कमी मसालो घालपाचो. हे पळया आतां हे चिकन जालें बरोबर आनी एक 10 मिनटां सुमार दवरले. बरो खतखतो आयलो. हे पळय बरें जाल्यार आतां गॅस बंद करुया. रेडी टू सर्व.
म्हणजे हेका आतां मसालो बीन आमी घातलेलो वाटण बीन ते बरें लागले आणि बरें तिखट झणझणीत सारखे कोंबडेची सागोती जाली आणि थोडे लोक हेका चिकनूय म्हणटा. आता रेडी टू सर्व करूया. आता रेडी टू सर्व केली कोंबडेची सागोती. तेन्ना अशीच तुम्ही सागोती तुमच्या घरा मुद्दाम करून पळया आणि बरी टेस्टीकूय लागता ती. आणि तुम्ही बरी करून खाया मजेन. आणि म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजूंक विसरू नाकात. तशेंच ही म्हजी रेसिपी तुम्ही पळयली म्हणून पळयताले. हांव खरेंच मनापासून सांगता देव बरें करूं म्हणून.